आनी केन्ना सोंपता? पुणेच्यान म्हळ्यार कितें कितें आसता तुमगे शिगम्या भितर? आमगे शिगम्या पयलीं देवळा कडेन रमट आसता, मागीर सती वाड्यार आमी रमट घेवन भोंवता आनी मागीर लास्ट आमी मांड थारयता आनी पुण्य सोंपयता होळी करून. साती वाडे म्हळ्यार खंयचे खंयचे? सती वाड म्हणल्यार आतां वाशमाड आसा, बिबल आसा, ताकवाडा आहा, अनसाय वाडा आहा, तुरमडार आहा, माटोजा आहा, येळबड आहा. शिगांव शिगमोत्सव एक विशेष अशें कितें तुमचें? विशय कितें म्हळ्यार आमगे पयलीं जाणटेले परंपरा ती आमच्यानी आजून पासून सांगूंक जायना. न्हू कितें अशें सचिन कॉलेज म्हणून आयकलां फेमस? जिनकोले आहा, बरो खेळ आहा आमच्या खूब. जिंकला होळी आसा, दुरीग आसा, चोर आसा, गुलाल आसा. त्याच्या हाती लागलो काटो बा, कुटाचा कुट त्याच्या हाती लागलो काटो. अरे माल्या मामा काटमा जो काटो, काटो दुखत झाला वळण दुधो वाकुरबा, काटो दुखत झाला वळण दुधो वाकुर. अरे माल्या मामा काटमा जो काटो, काटो दुखत झाला वळण दुधो वाकुरबा, काटो दुखत झाला वळण दुधो आमी आज शिगांव आसा. जो शिगांव वर्ष पद्दती प्रमाणे पारंपारीक शिगमोत्सव जाता. तो शिगमोत्सवाक ते भितर 7 वाडी येता. 7 वाड्यार ते रमट लावन शिगमो करता. आनी दुसरी म्हणजे तेंगे शिगांवचें एक वैशिश्ट आसा. सचिन गोले ह्या तेंचो शिगम्याचो एक वैशिश्ट आसा. आनी तितून ह्या 7 वाड्या भितर जेन्ना नमन घालता आनी सगळ्याक शिगमो खेळटा. शिगमो खेळोन सगळे प्रत्येक घरांतले एक तो शिगम्याक हजेरी आसता आपली आनी प्रत्येक वाड्यार वाड्यार ते शिगमो खेळटा. जशें पळयता की शिगमोत्सवान एक बरो व्हडलो फेमस असो संपूर्ण गोंयान फेमस असो दुरिगोत्सव जाता. दुरीग म्हणल्यार कितें, सकाळीं वयता ते रानान वयता सगळे एक कडेन जावन सांगणे घालता, घराण घालता आनी थंयच्यान ते दुरीग व्हडीत हाडटा आनी रातची तेजी चडावड आसता. दुरीग उत्सव जो आसता हो फेमस उत्सव शिगांव आसा तो 29 तारखेक आसा. त्या दुर्गोत्सवाक गडी जी आसता ती चडावड करता. चडावडींच्या वयर झेल आसता